बाखेदाक वार मारयेचो निष्कलंक गर्भसंभव नवाजीक बरोवप. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 1 वळी 26 ते 38. 6व्या म्हयन्यान नाझरेत नांवाच्या गालियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दूताक एके आंकवारी सरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या झुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचे उतर जाल्ले. आंकवारीचे नांव मारिया आसले आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हटलें, नोमान कुरपेन बरलोले, सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसले जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हटलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचे राज केन्ना सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हटलें, म्हाका दादले लागीं कसलो संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडतलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथेन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ समावला आनी वांसी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव देवाची चाकण, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सुरशिल्लो सरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.